देवाचें उतर ह्या नियाळ मोलान सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कुड्ड्या भिकाऱ्याक बरो करता. जेजू तेवशिल्ल्यान वेतालो म्हूण आयकले उपरांत तो आड्डून मोडूंक लागलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जेजू ताची गरज ओळखल्या उपरांत ताची नदर परत ताका दिता आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान वेता आनी देवाक दिनवासता. त्या कुड्ड्या परी आमी मागुया. कृपा बरें आसा तें पळोवंक आनी देवाची खोशी आनी मोग दर दिसा दर घडये अणभवूंक आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बरें आसा तेंच करूंक. तो कुड्डो भावार्थान मागता आनी जेजू ताच्या मागण्यांक कान दिता. आमकांय जायत्यो गरजो आसात पूण जायते पावटी आमकां दिसता की देव आमच्या मागण्यांक कान दिना. दर गरजेच्यो वस्तू आमी करूंक फावो जरी तर देव आमच्या मागण्यांक कान दितलो जाल्यार. पयले सुवातेर आमकां सोम्या जेजूची गरज आसा आनी ही गरज जेजूच्यानूच पुरी करूंक जाता. दुसरी जेजूचेर भावार्थ. जेजूचेर तर आमचो भावार्थ ना जाल्यार आमच्या मागण्यांक कसलोच अर्थ ना. भावार्था विरेत केल्ल्या मागण्यांक बरवासो ना आनी सगळेंच निराशीपण. कुड्ड्या परी आमचें किरकोळपण मानून घेवया. जेजूचे पदवेचेर आमचो थीर आनी उकोंड भावार्थ दवरुया. आमकां देवाची गरज म्हूण ओळखून आनी जेजूचेर भावार्थ दवरून जिवोवंक आज मागुया आनी उपरांत देवाक दिनवासुया आनी शेकी ताच्या खऱ्या मनान पाटलाव करुया. मागुया. बापा मोखाला, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून मेळोसर पवित्र रावात आनी खुशाल रावात.